कारवार तालुक्याच्या माजाळी वांगडांचे वासी अशोकराव रामराव नायक सगळ्याला आवडीचे अशोक मास्तर हेमी जुलै 15 तारखेक बेंगळुरात स्वर्गवासी झाले. जुलै 18 तारखेक शुक्रवार दिवस सकाळी 11 वाजता माजाळी वांगडंगा हेमगेलो अंत्यसंस्कार जातलो. माजाळी युनियन हायस्कुलात गणित आणि इंग्लिश शिक्षक जावन सेवा केल्ले सगळ्याले आवडीचे अशोक मास्तर हेमी स्पष्ट शिकोवचे आणि मैत्रीपूर्ण वागणुकेन कितलेशे पिळगेच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण दिवन तेमकां मार्गदर्शन केल्ले. शाळेंतलेच न्ही हेमी समाज सेवेत सुद्दां फुडें उरताले. सरकारी पेन्शन योजना आणि इतर सरकारी कल्याण योजनेचो लाभ गरज आशिल्ल्यांक मेळोवन दिवंक हेमी श्रम घेयले. काही लोकांक आरोग्य सेवा मेळोवन दिवंक सुद्दां हेमी मदत केलात. माजी मंत्री कैलासवासी प्रभाकर राणे हेमगेले खूब लागींचे जावन आशिल्ले अशोक मास्तर BGVS बापूजी ग्रामीण विकास समिती सुधारण आणि उत्तम करूंक खूब इतले मदत केल्ले. शिक्षक सेवेच्यान निवृत्त जाल्ले नंतर काही वर्स समितीचे कार्यदर्शी जावन सुद्दां सेवा केलात. सरकारी अनुदान रहित शिक्षण संस्थेच्या उद्धारासाठी श्रम घेयले. शिक्षक जावन समाजसेवक जावन सगळ्याल्या हृदयात जागो मेळयले अशोक मास्तर आता सगळ्याल्या यादयेत उरतले. जुलै 18 तारखेक शुक्रवार दिवस सकाळी 11 वाजता माजाळी वांगडंगा हेमगेलो अंत्यसंस्कार जातलो आणि अंतिम दर्शनाक अवकाश उरतलो.